ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. हरि ओम. आम्ही हे अधिक मासाचे सुसंदर भांतू अधिक मासाचे म्हणजे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य आम्ही चिंतन करून घेऊन येतसची. हे बृहन्नारदीय पुराणांतू सांगितलं सले महात्म्य अनेक कथाभागांनी आम्ही ऐकून घेऊन आयलीची. तंतू कालचे दिवसपर्यंत दीपदानाचे महत्व म्हणून सांगून घेऊन एक सांगचित सले एक अध्याय म्हणून तंतु कथाभाग कसं नेता म्हणून सांगल्यारी सौभाग्यनगर म्हणून सांगून एक राज्य सिले थंचो रायुदावन सिल सलोचितो चित्रबाहु म्हणून सांगून तगले बायल 64 कलेंतुदల ರೀತಿ पारंगतदावन असिल दसले चंद्रकला म्हणून सांगून घेऊन अशी तंगेले एक राज्याचे पुरा वर्णन करताची. एक दिवसू तंगेले राज्य अंतू अगस्त्य मुनी येऊन घेऊन पावताची. पाविल तेदना तंका अनेक रीतीरी सत्कारणी पुरा कोण घेऊन तंगेले सन्निधान अंतू प्रार्थनानी पुरा दवरता. इतली पूर मक्क हे संपत्तु मेळकदलरी राज्य मेळकदलरी हक्क ಮೂಲದಾವನಶಿಲ್ದಸದ ಕಾರಣ ಕಸನೆ म्हणून सांगून घेऊन तक्क मना भितर एक संशय येऊन असता. तशी तो पुनः निमगिता तान्ने जलरीची कूडले भायर सोन घेऊन वच्चे रसिलीची जलरीची पुनः तगले धर्मपत्नीले एक उत्तर ऐकून घेऊन तन्नी पुनः थैंची रप्ताती. एक क्षणाक तन्नी मना भितरी चिंतन करून घेताती. हे हागेल पूर्व वृत्तांत कसने म्हणून सांगून घेऊन पळयतची तांणी म्हणटा ती तुगेले इतली पूर तुका एक हे मेळचेक तुगेले पूर्वजन्मान तू केलें जाल्यार एक पुण्याचे संचयान करतना इतली पूर तुका सुख मेळ्ळा म्हणून सांगून तू पूर्वजन्मान तू चमत्कार पुर म्हणून सांगून थंय एक शूद्र जातीन तू आसिल दसल तू अशी मणिग्रीव म्हणून सांगून घेऊन तुगेले नाम आसिले. अशी तुगेले एक पूर्वजन्माची वृत्तांत म्हणून सांगताची वृत्तांत सांगता येता ते मणिग्रीव खंयचे रितीरी अनेक प्राणींक आनी पुरा एक वध करची अनेक रितीरी हिंसाचार आनी पुरा करताची तागेले आसिल तसले प्रत्येक संपत्तनी पुरा नाश जाता बंधुजन आनी पुरा हात सोडता ती हागेले आसिल स्वल्प कसनकी संपत्त दरीची तांणी अपहार करता ती प्रत्येक दावन आनी मुखार कसनेची मक्क वाट ना म्हणून सांगून तो तागेले धर्मपत्नी ಒಟ್ಟು दावन घेवन भायर सोरून हांगा रान्नाक भायर सोरून घेवन येता ती. थंय दर रीच अनेक रितीरी हिंसे करताची तागेले जीवन दत्तस. तशें आसतना एक दिवसाक करतना थंय कसन दत्ता म्हणून सांगल्यारी तपस्सू करून घेवन येवत जाले एक ऋषिवरेण्य थंय येवन घेवन पावता ती. थंय येवन पावन घेवन तांगेले सन्निधानांतू तांगेले नांवाचे उग्रदेव म्हणून सांगून एक गांवां दुखून अनेक गांवां वच्चे म्हणून रान्नाची वाट तांणी भायर सोन घेवन वता आसाची. वतना मध्यान्नाचे एक संदर्भ जोर तांकां एक सुर्याले तापमान चड जालें तेन्ना जोर तान दत्तस भूक दत्तस अनेक रिती तांकां वेदन दावन तांणी मूर्छे पडले तेन्ना हो ते हिंसाचार करताशील जाल्यार व्यक्ती दरीची तांकां उकोण हाण तांगेले कसं वास्तव्य करचे जाल्यार ग्रहाक आपोवन हाडता. आपोवन हाण घेवन तांकां कसं एक सत्कार करका प्रत्येक सत्कारांनी पुरा करून तांकां एक पडी ते उद्दा आनी पुरा पिवून घेवन एक पडी तांकां चेतन येवत तशी म्हळ्यार एक पडी तांकां बोध येवत तशी जालें. तेन्ना निमगिताची कई हें इतली पूर हांगा तुमी हांगा आसाची रमणीय दावनशील सरे सरस दलरी हांगास सरोवरस हांगा अत्यंत शीतल दावनशील दसले एक उद्दाक जलरीची आस ताजे उदकाचे एक रुची कशी आसा म्हणून सांगल्यारी पद्मिनी पुष्पवासितम म्हळ्यार एक कमलाची फूल ते फुल्लाचे एक ಒಟ್ಟು दलल तेदना खंयचे रितीर एक तान सुगंध येता तसली एक सुगंध भरीत दावन आशिल्ले उद्दाक
तसल ते एक उद्दाकनी पुरा तुम्ही कितले दावका की तितली स्वीकार कराची फलाहार कसन दावका तुमका त्या तुम्ही स्वीकार कराची हांगा सुखेन तुम्ही विश्रांती कराती म्हूण सांगून घेवन तांगेले एक सन्निधानान प्रार्थना करता तुम्ही आमकां अनुग्रह कराची म्हूण सांगून घेवन तो निमून घेतगे तेन्ना तांकां कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी उग्रदेवांक आश्चर्य दत्ता हान्य दंपती कोण आसचे पुरो हांव ते मूर्छेवच्चे संदर्भांत आशिल्ले त्या वेळार कोणेय म्हगे लग्गी नाशिल्लीची तरी म्हाका हांगा हाण एक उपचार दिला म्हणटना हें कोण म्हूण सांगून घेवन तांकां मना भितरी एक चिंतन दत्तगे तर जावन घेवन तांगे लग्गी म्हणतगे म्हाका जोर ताण जाल्ला आपोवन व्हरी म्हणून तगलेची खांदेर हात दवरून घेवन भायर सोन घेवन ते सरोवरा लग्गी वचून घेवन थंय एक व्हड वृक्ष आशिल्ले वटवृक्ष ते वृक्षा लग्गीची विश्रांती घेता तांणी विश्रांती घेवन तदनंतर स्नान आचमन संध्यावंदन तशीची केशव आराधना सर्व आराधनांनी पुरा करून घेवन थंय तांणी हांनी कसनकी पूर एक आतिथ्यानी पुरो करका म्हूण लेखील की तसले तांणी सपत्नीक दावन घेवन विनयपूर्वक दावन घेवन आतिथ्य करचेक आरंभ करतात आरंभ करून घेवन तांणी मणिग्रीव म्हणतके 5 दिवसाक तुम्ही हांगा येवन पावलीची हांगा आयलीच कसले का म्हूण सांगल्यारी आमकां रक्षण करचेकोसकराची तुम्ही हांगा येवन पाविल आसाची कसलेक म्हळ्यारी केन्नाकय दर्शनादेव साधवः म्हूण सांगून म्हळ्यारी आमगेर कसनेची एक पापकर्म आसल्यार समेत अथवा कसने दुःख आसल्यार समेत सज्जनांगेर एक दर्शन केल्यार पुरके पळयले मात्रान ते सर्व पाप आनी पुरा दूर दत्ता आमकां देवाल अनुग्रह दत्ता तशें आसतना 5 दिवस तुमगेले दर्शनान करतनाची आमगेले जीवन धन्य जाल्लें अशी तांगेले सन्निधानांत म्हणली की तुमकां कसन जावका म्हूण सांगाची हांगा आमगेले बायलेले सांगून घेवन तुमकां प्रत्येक हाडोवन दिता बायलेले सांगता की घरकडे अत्यंत स्वादू जावन आशिल्ले तसले अनेक फळ इत्यादी पुरा आस ते तांकां हाण दी तशीची कंदमूल म्हूण सांगून घेवन अशी म्हणटना तसल ते पुरा आस त्या दरी तूं घेवन यो असले प्रत्येक सांगून घेवन तांणी देवाले सन्निधानांत खंयचे रितीर आमी नैवेद्य निवेदन करता की त्यांची रितीर तांगेले चरण सन्निधानांत प्रत्येक हाण घेवन दवन सोडली की थंय आसतना उग्रदेवांक मना भितर आश्चर्य जाता कसने म्हूण सांगल्यारी त्वामहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथयस्व मे अज्ञानस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता केन्नाके कशें म्हळ्यार कोणेची गोत्तसील जनान दिल्ली म्हूण तरी आमी स्वीकार करीत म्हूण गोतनातील जनान कसने दिल्यार स्वीकार करूनच म्हूण सांगून एक नियम अशें आसतना तुमी कोण म्हूण सांगाची म्हूण सांगून घेवन म्हळ्यार तेन्ना मणिग्रीव सांगतकी हांव शुद्र जातीन तशील तसलो तशीच मिगेल नाम मणिग्रीव म्हूण सांगून घेवन सर्व मिगेले कोण बंधुवर्ग की जावकजल जन की प्रत्येकल जन दुखून घेवन परित्यक्त जावन घेवन बांधवा दुखून घेवन परित्यक्त जावन घेवन हांव हांगा येवन घेवन पावलां म्हणली कुर्ले तांकां मना भितरी संतोष दत्त की हा असले एक हाणे सत्य जावन अशें विचार म्हणला तशें करून घेवन कसनय हांव तांणी आहार दिल्यारी स्वीकार करीत म्हणून आहार स्वीकार केले की तशें आसून घेवन अत्यंत सुखारी तांणी बैसून घेवन आसाची तशी तांगेले एक चरण सन्निधानांत बैसून घेवन मणिग्रीव निमगीतकी तुमी ह्या एक अरण्यांत येवन पाविल खंयचे खातीर तुमकां दूर वचका आशिल्लें कसलेक म्हळ्यार हें एक वनांत कशी म्हणून सांगल्यार अनेक हिंसे दिवत तसले प्राणी पुरा आसा खंय ते प्राणीला हात मेळ्ळे म्हणून डायरेक्ट खावन सोडता ते अशें आसतना तुमी हांगा दुखून घेवन खंय वचून घेवन पाविलीची कसलेक हांगा येयलीची म्हणून सांगून घेवन तांगे लग्गी निमगेले तेन्ना तांणी म्हणटाच की उग्रदेव ब्राह्मणोहम महाभाग प्रयागम गंतुमुत्सहे हांव प्रयागाक वचका म्हूण सांगून घेवन भायर सरले तसले एकलो ब्राह्मण जावन आसा हांगा कसन जालें म्हूण सांगल्यार म्हाका वचचे संदर्भांत कसनकी एक मार्ग म्हूण सांगिल्ले तसले चुकले चुकून घेवन हांव हांगा भायर सरून घेवन आत पावलां हांगात अशें जाल्लें थंय हांगा हांव अनेक रितीर म्हाका विश्रांती जावका म्हूण सांगून लेखता आशिल्लो तशें कसनय उद्दा जावका म्हूण सांगून लेखचे भितरी हांव मूर्छ गेल्लो तशी त्या वेळार जिवितं मे त्वया दत्तं ब्रूहि मे किं ते ददाम्यहं तुमी म्हाका जीवन अनुग्रह केले म्हळ्यार खंयचेय संदर्भांत म्हगेले प्राण वच्चे जर संदर्भ आशिल्लो जाल्यारीच तुमी ओटू जावन घेवन सेवा करून घेवन म्हाका चांग जावन आशिल्ले तसले एक जीवन दान तुमी अनुग्रह केले कसन देवका तुमकां जावका तुमी निमगी येती हांव तुमकां अनुग्रह करता म्हूण सांगून तांगेले म्हणटना
तशीची तांगेले म्हणतकी तुम्ही हांगा अरण्यांत खंयची ती रस्त्याची अत्यंत दुःख भरीत जावन घेवन अशीची खंयची तरी तुम्ही एक हें दुःख पावता प्रत्येक तुम्ही सांगाची तुमगेला हांव दुःख परिहार करता म्हूण सांगून तांगेले गी सांगताच की येदना मणिग्री प्रत्येक सांगतके येतो हांव चमत्कार पुराच्यो थंय आशिल्लो तसलो हांव अनेक ते विद्वज्जनांनी पुरा आशिल्लो तसलो एक जागो थंय हांव वास्तव्य केल्यार समेत मुगेले एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तसले जीवन हांव कुर्का आशिल्लें जरीच हांव कसन केल्लें म्हळ्यार दुर्बुद्धी समपद्यत दुर्बुद्धी येवन घेवन अनेक रितीर हांव मुगेले निज धर्म परित्याग केल्ले दुष्टबुद्धी मुखांतर जावन घेवन परस्त्री सेवन केल्ले अनेक कसन पिवचे नज्जी कितें हांव पिल्लो चौर्य केल्ले हिंसे केल्ले केदनाकय हांव मुगेले बंधू दुखून वची हांव वियोग जावं तशें जाल्लें अशी अनेक रितीर हांव दुःख भरीत जावन घेवन हांव हांगात एक हें अरण्यांत येवन पावला हांगा आयल्यार समेत हांव अनेक जिवाचे वध आनी पुरो केला हांवें तशें करून घेवन हांव अनेक रितीर एक कुकृत्य केलेलो तसलो एक व्यक्ती जावन आसा तशें करून घेवन तुमी म्हाका अनुग्रह कराची प्राचीन पुण्यपुंजेन संप्राप्तो गहने भवान अशी म्हणटना खंयचेय एक गांवांत अथवा खंयचेय एक प्रदेशांत खंयचेय एक योग्य जावन आशिल्ली व्यक्ती येवका जरी कसनकी आमगेले पुण्या फलाची तुमी हांगा घेवन पावलीची तुमी आमकां अनुग्रह कराची तुमगेला आमी शरणागत जावन घेवन येता आसाची सपत्नीक जावन घेवन तुमगेर निमगून घेता आसाची उपदेश प्रसादेन कृतार्थी कर्तुमर्हसी तुमगेले उपदेश म्हूण सांगिल्ले तसले अनुग्रह प्रसादूची आमकां अनुग्रह कराची म्हूण सांगून तांगे लागीं निमगून गेल्ले की कसले म्हळ्यार येन मे तीव्र दारिद्र्यं विलयं याति तत्क्षणात अतुलं वैभवं लब्ध्वा विवसामि यथा सुखम तुम्ही एक कसन मार्गदर्शन करता ती ते अनुग्रहान करतना मिगेल कसन एक दारिद्र्य तस म्हळ्यार दुर्बळपणस प्रत्येक ते नाश जावका कूडले नाश जावका तशीच केदनाकय हांव सुख जावन घेवन अतुल जावन आशिल्ले वैभव हांव स्विकार करून घेवन आमगेलें जीवन करका तशें आशिल्लें कसन एक अनुग्रह करा ती म्हूण सांगून ते उग्रदेवा लागीं निमगून घेतले की तांणी सांगताची तुम्ही केलेले तसले सर्व सेवे मुखांतर जावन कृतार्थ जावन घेवन आसाची तुम्ही कसन एक आतिथ्य केले संतोष जाल्ले आनी मुखारसून तुमकां कसन एक कल्याण जावचें आसा तें हांव सांगता तुमी आयकयाची म्हूण सांगून म्हणटात तांणी सांगताची विना व्रतैः विना तीर्थैः विना दानैः अयत्नतः दारिद्र्यन्ते लयं याति तथा निर्धारितं मया तुम्ही खंयचेची एक व्हड व्रत करनाशी अथवा खंयचेची तीर्थ सेवा करनाशी अथवा खंयचेची दान इत्यादी पुरा करनाशी कसले प्रयत्न करनाशी तुमगेले सर्व ते एक दुर्बळपण म्हणून सांगिल्लें तसलें लय दत्ता नाश जावन घेवन तुमकां संपत्त मेळटा तशें दत्ता त्या मना भितर आमी चिंतन करून दल्ला म्हूण सांगून म्हणटा ती कसन तें म्हूण सांगल्यार अतः परम तृतीयोस्ति मासश्री पुरुषोत्तमः भवद्भ्यां तत्र विधिना दंपतीभ्यां प्रयत्नतः आता मुखार सुनू एक 3 महिने नंतर जावं तसर मासाची पुरुषोत्तम मास आसा त्या एक पुरुषोत्तम मास येईल तेन्ना तुम्ही दंपतीन उट्ट जावन घेवन प्रयत्नपूर्वक जावन घेवन हे व्रताचे आचरण करका अशी कर्तव्यं दीपदानंच पुरुषोत्तम तुष्टये तेन ते तीव्र दारिद्र्यं समूलं नाशमेष्यति तशीच हे पुरुषोत्तम मासान तुम्ही कसन करका म्हूण सांगल्यार पुरुषोत्तम देवाक प्रीती जावचेगोस्कर दीपदान म्हूण सांगिल्लें तसलें तुम्ही करका त्या केल्ली मात्रान तुमगेलें कसन हें तीव्र दारिद्र्य आसा सर्व दारिद्र्य दूर जाता म्हूण सांगून म्हणलें खंयचे रितीर करका तें आसतलें रे म्हूण सांगल्यार तिलतैलेन कर्तव्यं सर्पिशा वैभवे सती म्हणटना तिल्लेल तेलकी अथवा तुप्पानकी ಲೆಕ್ಕಾರಿ ತಂತು ಮುಖಾಂತರ ದಿವ್ವನಿ ಪೊರಡಾವುಕ त्या लावन घेवन त्या दीपाचे दान करका म्हूण सांगून आसा जाल्यार तुमी कसंदल्ला म्हूण सांगल्यार हांगा अरण्यांत वास्तव्य करून आसतात म्हणटना तज्जे इंगळकाई म्हूण म्हणटा तज्जे मुखांतर खंयची एक त्याल काडता आसली एक प्रक्रिया फुडले कालांत आशिल्ले तज्जे दलरीचे त्याल दलरी अडना तुमी ते त्याल ते दिव्यंत घान घेवन ते दिवो तुमी पुरुषोत्तम प्रित्यर्थ दान आनी पुरा करका कशी करका म्हूण सांगल्यार अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा तुम्ही कसनी ह्या एक सरोवरात आपण हाडला ह्यांचे सरोवरांत तुम्ही दंपतीयुक्त जावन घेवन निरंतर 30 दिवस तुम्ही स्नान करका अशी प्रति दिवस करून घेवन हें कसन करका म्हूण सांगल्यार उदादित्य प्रसन्नेन मया निगम निश्चितम हें पूरा तुम्ही केलेलं मात्रान तुमगेले कसन की एक दारिद्र्य दूर जावचें कारण जाता असल ते प्रत्येक तुमकां हांव उपदेश करतास कसन आसा म्हूण सांगलेले हेंची वेदांतांनी बरो सांगिल्लें जाल्यार उपायूची दीपदान करका म्हूण सांगून घेवन ताचे कितें म्हणाले
व्रतनी पर कुरकाजीची जलरी त्या करनाशी कसन पुण्या फलच की तसल पुण्या फल दीपदान मुकून घेऊन तुमक मिळता म्हणून कसले का मिळरी अन्यथा दीपदानम ही रमावृद्धिकरम रणाम विधिना क्रियमाणम चेत किं पुनः पुरुषोत्तमे नित्य निरंतर आम्ही खंचे संदर्भशे पुरो आम्ही एक दिव्य लावून घेऊन त्या आम्ही ते दिव्य कोणाक दान दिले म्हणून दलरी रमावृद्धिकरम लक्ष्मी प्राप्ती लक्ष्मी वृद्धी दत्तके संपत्तु वृद्धी दत्तके आमगेला असेल तसले असल ते नित्य निरंतरते दल्लर समेत विधिना क्रियमाणम चेत हे एक पुरुषोत्तम मास अंतू विधिपूर्वक दान घेऊन हे एक दीपदान केले मात्रान आमका तज्जे पुण्याफल कितले मिळता म्हणरी अनंत दानशिले पुण्याफल मिळता म्हणून तशे तरेची आजी काही अनेक कडेन एक पुरुषोत्तम मास आचरण करून त्या वेळारी पुरुषोत्तम देवा प्रीत्यर्थ जावन घेऊन दीपदान दलरीची मुख्य दान अपूपदान यस तशी दीपदान दिवत दलरीची तज्जे एक आम्ही पुढचे काळजी काही मिळता आमकां आम्ही दलरीची प्रयत्नपूर्वक दावन घेऊन दीपदान दिवचेक प्रयत्न करूया योग्य दावन आशिल्ले ब्राह्मणांक कशें पुरो तांकां आपोवन घेवन विधिपूर्वक पूजन करून घेवन ते दीपदान केल्यारी अत्यंत अनंत दावन आशिल्ले पुण्याफल मेळटा म्हूण जाल्यार ते एक दीपदानाचें महत्व तांणी सांगता वत्तदी वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं अशी वेदोक्त दान सिलसिले आम्ही कसन कार्य करतदी कितले आम्ही दान करतदी अनेक विध दान करतदी अनेक दान केल्यार समेत हे पुरुषोत्तम दीपक समार दानशील म्हणकेची एक दान ना म्हणून सांगून संगीत म्हणून आम्ही खंयचेची एक तीर्थ वचून घेवन स्नान करू पुरोची अनेक विधाचे शास्त्र अध्ययन करू पुरोची असले एक ते अध्ययन केले तसले एक पुण्याफल कसन म्हणल्यार दीपदाना भितर आमकां मेळटा म्हणून असले आमकां कृच्र चांद्रायणादि व्रत कसन तशी वेदाभ्यास केलेलं कसन पुण्याफलस गयाश्राद्ध केलेलं पुण्याफलस तशी गोमती तटांत रब्बून घेऊन केलेलं तसले सेवेज कसन एक पुण्याफलस हे सर्व कशी म्हणून सांगल्यारी आम्ही ग्रहणांत केलेलं तसले एक दानाचे एक मुख्य दान असेल पुण्याफल समेत एक अधिक मासांत केलेले दीपदानंद रीची मेळता म्हणून सांगून घेऊन म्हणताना तसल ते एक विशेष दान असेल तसले एक दीपदानाचे पुण्याफल इत्यादी पुरा त्यांनी सांगतात सांगून घेऊन असल ते एक तुम्ही एक दीपदानाचे एक विशेष दान सिलसिले कोरका केलेलं मात्रान तुमगेले दारिद्र्य म्हणून सांगितले तसले दूर दत्ता म्हणून सांगून घेऊन म्हणले असल ते दीपदान केलेलं मात्रान कन्या विंदेत भर्तारम गुणिनम चिरजीविनम कांतार्थी लभदे कांताम सुशीलाम च पतिव्रता अशी हे एक दीपदान केल्यार कसन मेळटा म्हणून सांगल्यारी एक विवाह ಬಗ್ಗೆ दलरीची म्हणतात त्या केलेलं मात्रान मुख्य दान घेऊन कसन की एक विवाह प्रतिबंधक कसन दोष की बोरो त्या दोष तरी परिहार दवका परिहार दावन घेऊन चांग जावन सिलसिले एक कन्येक चांग बामण मेळटा तशी दत्तगे तशी जी चांग चल्लेक चांग योग्य दावन असेल कन्ये मेळ्ळा म्हणके दत्ता म्हणून म्हळ्यार तितली एक महत्व हे दीपदानाकस म्हणून म्हणतात तसले विद्यार्थी लभते विद्यां सुसिद्धिं सिद्धिकामकः कोशकामो लभेत कोशम मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात विद्यार्थींक दावकदलसले विद्ये मेळटा तशें सिद्धी दावकदलतले एक चांग सिद्धी मेळटा तशी दत्ता तशीची कोशकामो लभेत कोशम तशी एक संख्ये संपादन कोरका म्हणून सांगितले तसले तांकां योग्य दावन संपत्त दलरीची मेळटा मोक्ष मेळका म्हणून सांगलेक चांग मोक्ष मेळचेक त्या एक कारण दत्ता म्हणून असलगी एक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून त्या पुरुषोत्तम मासाचे महत्व सांगतात विना विधिं विना शास्त्रं यः कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपंतु यत्र कुत्रापि कामितं सर्वमाप्नुयात् म्हणताना खंयचे रीतीची विधी शास्त्र संप्रदाय कसनेची एक गुत्तसोनशे पुरो गुत्नाशे पुरो एक दिव्य लावून घेऊन ताजे दान केले मात्रान आमगेल कसन कसन की एक कामन आसता ते पूर्ण जावचे कारण दत्ता म्हणून सांगून किं पुनर्विधिना वत्स दीपं कुर्यात् प्रयत्नतः हे आमी गुत्नाशी केले रीतले पुण्याफल मेळटा म्हणताना गुत्तसून आम्ही तसली एक मनांतू योग्य दावन आशिल्ले एक संकल्प दवरून घेवन आम्ही दीपदान केले मात्रान आमकां विशेष दावन घेवन पुण्य मेळटा म्हण तस्मात् दीपं प्रकर्तव्यो मासे श्री पुरुषोत्तमे असले दीपदान म्हणून सांगिल्ले पुरुषोत्तम मासा भितरी सर्वांनी आचरण कोरका म्हणून सांगून एतदुक्तं मया तीद्य तीव्र दारिद्र्यनाशनं स्वस्थितेस्तु गमिष्यामि संतुष्ट सेवया स्तव अशी तू केलेलं तसले समस्त एक कसन एक मिगेले सेव केले त्या सेवा दुखून घेऊन हांव तुष्टी दावन घेवन तुगेले समस्त एक दारिद्र्य दूर जावका म्हणून सांगून घेवन हें एक तुका विशेष दावन आशिल्लें पुरुषोत्तम मासाचे
दीपदानाचे महत्व कसं म्हण तुका सांगेलस अशी सांगून घेवन प्रयागम संजगाम प्रयागाक भायर सोन घेवन थंय वताचके नित्य निरंतर तांणी कशी म्हूण सांगणारी द्विभुजम मुरळी हस्तम मनसा श्री हरिम स्मरण दोन्ही हातान तूं कोळल धरलेलं तसले मुरळीधर कृष्णा म्हूण म्हणटा आमी तसले ते देवाक मनान चिंतन करताची प्रयागराजाक वचून घेवन पावताचके तांणी हांगा उग्रदेवतल रीची तगल बायलल वट्टूची अनेक दूर पर्यंत तंगल वट्टूची वचून घेवन एक हंता पर्यंत तांणी वचून घेवन ते पावन घेवन तांकां ते सोण घेवन पुनः तगले आश्रम येतगे आश्रम येवन तदनंतर तिन्नी मास म्हणटना पुरुषोत्तम मास येवन घेवन पावता असल ते एक पुरुषोत्तम मास जालें तेन्ना खंयचे रितीरी तांणी एक अनुग्रह केला की त्या रितीरीची भक्तीन करतना सपत्नीक जावन घेवन हे दिव्येचे तांणी आराधन करून दिव्येचे दान दलरीची तांणी करताचके तदनंतर उग्रदेव प्रसादेन विनिर्धूत मनोमलौ कालस्य वशमापन्नो पुरंदरपुरीं गतौ अशी एक तंगले कालदलरीच दल्लिके तदनंतर इंद्राडे आस्थानाक बायसोन घेवन तांणी वतात की थंय वचून घेवन अनेक विधाचे भोग इत्यादी पुरा स्वीकार करून घेवन तदनंतर पृथ्वी भितरी हे भूंयतू तांणी येवन घेवन पावताचके तदनंतर योग्य जावन आशिल्ले तसले तांणी चित्रबाहू म्हूण सांगून घेवन रायाले एक जन्म तक्क मेळता म्हूण सांगून म्हळ्यार हें एक चित्रबाहू म्हूण सांगिल्लें तसलें तेगेले पूर्व वृत्तांत सांगून घेवन मुखारसून तुका चित्रबाहू म्हूण सांगून खंयचे रितीर तुका एक येवचें कारण कसं न्ही म्हूण सांगून तांणी सांगलें तदनंतर तुगेले बायलाची ही चंद्रकला जावन घेवन हांगा तुगेले धर्मपत्नी जावन घेवन आसता अशी पातिवृत्य धर्मान करतना तुगेले उठूची ती अनेक रितीर आसून घेवन पतिपुण्यार्ध भागिनी एक स्त्री म्हूण सांगणारी तांगेले बमणाले पुण्यान अर्ध भाग दरीची तांकां तंतू एक विशेष जावन घेवन वांटू मेळटगे तांकां तशी ಒಟ್ಟು आसून घेवन अनेन कृतेन दीपदानेन मासे श्री पुरुषोत्तमे इंगुदीचेन तैलेन तव राज्यमकंटकम अशी तूं दीपदान केलें निमित्ती तुगेली एक अकंटक जावन आशिल्लें जाल्यार खंयचे रितीर शत्रुपीडा नातिल्लें जाल्यार एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लें जाल्यार एक राज्य तुका मेळची तशें जाल्लें हांगा तुवें योग्य रितीरी हें एक राज्य भार कोर तशें जाल्लें म्हूण सांगून घेवन म्हणलें अशी किं पुनस्तर्पिशा दीपं तिलतैलेन वा पुनः यक्करोति हेकण्णं वै मासे श्री पुरुषोत्तमे अशी म्हणटना तांणी केलेलें इंगुजेन तैलेन म्हूण म्हणलें आनी मुखारसून तांणी करतना एक तेल्ला नशे पुरो तिळ्ळेल नशे पुरो अथवा तुप्पा नशे पुरो आमकां देवान अनुग्रह केला म्हूण सांगून घेवन प्रति दिवस म्हणकेची अखंड दीपस्थापन केली मात्रान कितले पुण्याफळ मेळचे पुरो म्हूण सांगून दीपदानाचे महत्व तांणी सांगता पुरुषोत्तम दीपस्य फलमेतन्न संशयः किं पुनश्चोपवासाद्यैः रतश्री पुरुषोत्तमम अशी पुरुषोत्तम दीपाकच इतली एक महत्व आसा तदनंतर तांतू सांगिल्लें जाल्यार उपवास इत्यादी परा केलेल मात्रान कितले पुण्याफळ मेळचे पुरो म्हूण सांगून तांणी सांगता इतलें सांगून घेवन चित्रबाहुले चरित्र सांगून घेवन ताजे मुखांतर आमकां हें खंयचे रितीरी हें एक दीपदान महत्वपूर्ण जावन आसता म्हूण सांगून तांणी अनुग्रह करता ते आमी 5 दिवसां आयकल्लें आसताची हें उत्तर हरिगुरू चरणा भितरी अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु।